नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो. जीसीएची इमारत आणि स्टेडियमाची सुवात 18 ऑक्टोबर मेरेन शिक्षण खात्याच्या ताब्यात दिवची. उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्याची गोंय क्रिकेट संघटनेक ऑर्द, ताबो बेकायदेशीर. वेगवेगळ्या वस्तूं खातीर गोंय बाकीच्या राज्यांचेर निंबून मुख्यमंत्र्याक हुस्को. गोंयकारांनी सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवन स्वताचो धंदो सुरू करचो म्हण उलो. रस्त्याच्या कामा खातीर आशिल्ली 20% टेंडर प्रक्रिया रद्द करात. कन्स्ट्रक्शन मटेरियलांचे जायना सारखे टेस्टिंग. एक्सपायर जाल्लो माल वापरिल्ल्यान पॉट होल. गोवा फॉरवर्डाचो दावो. सत्तरीत जमीन मालकी हक्क आंदोलक आक्रमक. गावात फॉरेस्ट ऑफिसरांक घेवचे नात. गावात तसो बोर्डूय लायलो. सरकारान जमनीचो मालकी हक्क दिवचो म्हण मागणी. आणि इंडियन फुटबॉल टीमीत चान्स मेळूंक ना म्हण सॅरेटिन फर्नांडीस पिकार. अंदू बरी कामगिरी करून इंडियन टीमीत सुवात जोडपाचो यत्न. लॅनीचो इंडियन टीमीत कमबॅक करपाचो हेत. जीसीएची इमारत, ऑफिस आणि स्टेडियमाची सुवात 18 ऑक्टोबर मेरेन शिक्षण खात्याच्या ताब्यात दिवची म्हण उत्तर गोंय जिल्हाधिकाऱ्यान गोंय क्रिकेट संघटनेक ऑर्द दिल्या. सरकाराकडच्यान जाय ती परमिशनां घेनासतना जीसीएन परवरे 20,000 चौखण मीटर जाग्याचेर अतिक्रमण करून खंय हे स्टेडियम बांदला म्हण जनहित याचिका घालपी याचिकादारान दावो केल्लो. ताका लागून आता जीसीएचो घराबो खंय हो प्रश्न उप्रासला. परवरे पेना दे फ्रांस शिक्षण खात्याच्या प्लॉटात अतिक्रमण करून बेकायदेशीरपणान स्टेडियम बांदला. हायकोर्टान दखल घेवन गोंय सरकाराक कारवाय करपाक लावची आनी ती सुवात पयली आशिल्ली तशी मेकळी करून थळाव्यांक ग्राउंड दिवचो म्हूण 2017 हरिहर चोडणकरान हायकोर्टात याचिका घाल्ली. संबंधीत अधिकारिणी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान जीसीएक हे विशीं कारणां दाखयात नोटीस काडल्या म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक जाप दिल्या. कायद्या प्रमाण कारणे दाखया नोटीसीचेर संबंधीत अधिकारिणीक निर्देश दितना हायकोर्टान जनहित याचिका निकालात काढली. हायकोर्टाच्या आदेशाचेर उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान घेतिल्ले सुनावणे उपरांत कारणां दाखया नोटीस निकालात काढली. अतिक्रमण केल्ली सुवात नियमीत करची म्हूण जीसीएन घाल्लो अर्ज भायर मारतना जीसीएन शिक्षण खात्या कडेन 18 ऑक्टोबर मेरेन ते सुवातीचो ताबो दिवचो म्हूण उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान ऑर्द दिली. स्टेडियमाच्या जमनीची वादग्रस्त सुवात मूळ कोमुनदादीची. थळावे भुरग्यांक ग्रावंडाची वेवस्था म्हूण कोमुनदादीन तो प्लॉट शिक्षण खात्याक लिजार दिल्लो. मात तेन्नाचो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ते लीज केल्ल्या जमनीच्या प्लॉटाचे सबलीज करून तो प्लॉट कॅबिनेटाची मान्यताय घेनासतना जीसीएक दिलो. कायद्या प्रमाण लिजा वेलो जागो सबलीज करपाक मेळना. जीसीएन तो प्लॉट नियमीत करून दिवपा खातीर अर्ज केल्लो मात आतांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तो अर्ज भायर मारला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. दिसपट्ट्या वस्तूं खातीर हेर राज्यांचेर गोंय निंबून उरता हाजेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हुस्को उक्तायला. शेजारच्या राज्यांतल्यान भाजी, दूध धरून कितल्योशोच वस्तू हाडच्यो पडटात. राज्यांत येवपी पर्यटकांचो लाव घेवपाक गोंय फावो तितले यशस्वी जावंक ना म्हण सीएम उलयला. गोंयकारांनी सरकारी येवजण्यांचो लाव घेवन आपलो स्वताचो धंदो सुरू करचो म्हण सीएमान उलो मारला. साखळे जाल्ल्या बँक आनी अर्थीक संस्थांच्या कस्टमर रीच प्रोग्रामाक मुख्यमंत्री सावंतान गोंयाक दिसपट्ट्या गरजां खातीर शेजारच्या राज्यांचेर निंबून रावचें पडटा म्हूण हुस्को उक्तायलो. आता हे 60 लाख टुरिस्ट आणि 60 लाख लोक येता. आम्ही कितलो बेनिफिट घेता काय कितें? या गोष्टीचा आम्ही कितलो फायदो घेता? आम्ही फायदो शून्य घेता. उलट पक्षी आम्हीच त्यांना बिझनेस दिता. हांव सरळ सांगतलो. आम्हीच त्यांना वयल्यान आमचे कितें कामां आसा पळय न्ही ती आम्हीच त्यांना दिता. आमकां जो लागता प्लंबर लागता, इलेक्ट्रिशियन लागता, सगळे लागता. हे खंयच्यान येतात? हे सगळे भायल्यान येतात आणि सगळे जाण हे सगळी कामां करीत असतात, वचत असतात. आणि तेका उलट पक्षी म्हणजे आम्ही डे बाय डे हे कमी जायत आसा आणि तांची संख्या जी आसा ती खूप मोठ्या प्रमाणात वाडत आसा. गोंयकारांनी जागे जावपाची गरज आसा. आम्ही ल्हानसो बिझनेस आपल्या घरातल्यान आपल्या गावातल्यान सुरू जोपर्यंत करिना तोपर्यंत आमकां हे पॉसिबल जावचें ना. आम्ही आजकाल सगळ्या गोष्टी ह्या भायल्या राज्यांचेर डिपेंड आसा. 4.5 crores of rupees आम्ही दिसाक महाराष्ट्रान आणि कर्नाटकान दिता.
कितले 4.5 crores दिसाक हा. कारण आमकां 3 लाख दूध चड लागता, आमी 3 लाख दूध भायल्यान हाडटा 45 रुपया लिटर. आमी म्हटलां की जांकां टेलरिंग खबर आसा तांच्यांनी रजिस्टर्ड करचें. हाज्या फुडें जे म्हणजे आमचे आयदर होमगार्ड आसतले, आमचे HR कॉर्पोरेशन आसतले, विदाउट डुईंग द टेंडर आमी तुमकां काम दिवपाक तयार आसा. बट ताज्या खातीर क्वॉलिटी आसप हे खूब महत्वाचें आसा. क्वॉन्टिटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवप ही अत्यंत जबाबदारीची आसा. कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी जर आमी घेयना जाल्यार इट इज नॉट पॉसिबल. ताची ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा जर तुमी घेवपाक तयार आसात जाल्यार गोंय सरकार हर तरेन आमच्या महिला भगिनींक काम दिवपाची तयारी आसा. सामान्य मनशा मेरेन केंद्र सरकाराच्या योजनेविषयी बँकेन जागृताय करची म्हणून मुख्यमंत्र्यान आवाहन केला. इसीलिए उनको पूछ रहा हूँ कि जिनका अकाउंट SBI में है, वो हमारी जो भाभी जी खड़ी है उसका अकाउंट SBI में है, लेकिन SBI वालों बैंक ने उसे बताया नहीं. ये उसका कहना है. सिर्फ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि हर कस्टमर जो बैंक में आते हैं सभी के, तो उनके उस स्कीम के बारे में बताना इधर बैंक का ही काम है. तो ही हो सकता है, अदरवाइज इट इज नॉट. आपके जो बैंक अधिकारी जो रहते हैं, that should be the good relation between the customers. Then only it is possible. जो लोग आएंगे उनको आप स्कीम के बारे में बताएंगे तभी वो लोग बेनिफिट ले सकेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. रस्त्याच्या कामा खातीर आशिल्ली 20% टेंडर प्रक्रिया रद्द करात, बरे रस्ते मेळटले म्हण गोवा फॉवर्डाचो सरकाराक सल्लो. हॉट मिक्सिंगात कमी दर्जाचे एक्सपायर जाल्ले एंटी स्ट्रिपिंग एजंट वापरतात. कन्स्ट्रक्शन मटेरियलाचे सारखे टेस्टिंग जायना म्हण गोवा फॉवर्डाचो दावो. जर 20% जर काढले तर टेंडर कोणाक मेळटा म्हणजे कोणाक मिनिस्टराकय कळचे ना, चीफ इंजिनियराकय कळचे ना, कोणाक कळचे ना. सो हो महत्वाचो मुद्दो. आणि ह्या मुद्द्याक म्हाका दिसता की आताच्या सरकारान आणि पर्टिक्युलरली PWD मिनिस्टराक सांगता की हे विड्रॉ कर आणि मागीर इफेक्ट पळय की रस्ते बरे जातले काय ना ते. कित्याक कोण 20% घालचो ना. 20% जे घातलं पळय ते करप्शना लागूनच, हाका लागूनच करप्शन जाता. आमचो मूळ मुद्दो तो. एंटी स्ट्रिपिंग एजंट जे बिटुमिनान घालतात हॉट मिक्सिंग टायमार, ते आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे आमच्याकडे जे रिपोर्ट एक्सिबल आशिल्ले प्रमाणे ते घालिनात. इट इज अ एक्सपायर जाल्ले प्रोडक्ट. सो समथींग सो एंटी स्ट्रिपिंग एजंट जे आसता ते येता भायल्यान हे हॉट मिक्स प्लांटान हे सब स्टँडर्ड येवंक लागले. जे हॉट मिक्सिंग आमी घालतात विच इज नोन एज डेन्स बिटुमिनस मॅकडम, जे तुम्ही लेयर पळयतात हॉट मिक्स घालता आसतना, जाल्यार हॉट मिक्स जे काम जेन्ना जाता जाल्यार अर्थ वर्क पयलीं करचो पडटा. तुम्ही नवोच एक रस्तो केलो, तुम्ही सुळसुळीत तुम्ही ओल्ड बायपास धरा किंवा आनी खंयचे नवोच रस्तो जेन्ना जाता तर तुमकां 2 महिन्यांनी 3 महिन्यांनी कॅमल रायड जावंक लागतात भितर. दॅट इज वाय, कारण जे एज पर गायडलायन्स अर्थ वर्क जो करपाचो आसता सोली ते करनात. जे DBM-1 म्हणल्यार कितें, डेन्स बिटुमिनस मॅकडम, हो ग्रेड 1 घालपाचो आसता. आमचे कडेन रिपोर्ट्स आसात वेरीन एक घालपा सोडून ते ग्रेड 2 घालूंक लागतात. ग्रेड 2 इज सब स्टँडर्ड. सो अगेन इट इज कनेक्टेड टू द 20%. That you cannot afford to do the work quoting below. You tend to buy dubious products. चडशे कॉन्ट्रॅक्टर्स एकूच माल हाडून दवरतात आणि दॅट इज सेंड फॉर टेस्टिंग. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर जो घेऊन वता ते टेस्ट करून रिपोर्ट बरो येता. सारे एक क्लास 90% बरो. What is the process? The engineer has to go on the field when they are putting to pick up a sample and send it for testing, which is not happening. दुसरे वटेनी काँग्रेसीच्या यतीश नायकान साळगांवच्या रस्त्यांच्या फोंडकुल्या वयल्यान मंत्री पावसकाराक धुला. तांणी चीट बरोवन फोटवां सयत मंत्र्याक पुरावे दिल्यात. साळगांवच्या रस्त्यांचे फोंडकुलांविशीं काँग्रेसीच्या यतीश नायकान 23 सप्टेंबराक PWD मंत्री पावसकाराक पत्र बरयल्लें. मात फोंडकुलां आसा तशींच आसा. रोड्स हॅव बिकम डेड ट्रॅप्स. रस्त्यार चलोवप म्हणल्यार कुस्तार जाल्लें आसा. तेन्ना PWD मिनिस्टराचें लक्ष हाडून दिलां की ही इज ड्युटी बाउंड टू एन्श्युअर that this work is done at the fastest pace and he has no luxury of time. Because तू जर पळयत आज गोंयभर कॉन्स्टिट्युन्सीनूच म्हणून न्हय पूण एक नागरीक म्हणून हांवें एक वोटर आनी एक रेजिडेंट म्हणून हांवें म्हज्या कॉन्स्टिट्युन्सींतल्यान ताज्या नदरेक हाडून दिलां. ज्या तरेन ते पॉट होल्स पडल्या ताजी अकाउंटेबिलिटी फिक्स जावपाक जाय. ते कित्याक पडल्या ते ताज्या खातीर ताजी इन्क्वायरी जावपाक जाय
आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली हें काम इतले दीस आतां अशेंचें पडलां पॉटहोल्स जावन आनी लोकांचें जें जीवन आमी डेंजरान घालां ताजेर इमिजिएट एक्शन जावपाक जाय म्हणून हें पत्र बरयलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. राना खात्याचे अधिकारी 70तल्या लोकांक सतायतात. हाच्या फुडें राना खात्याच्या ऑफिसरांक गांवांत घेवचे नात म्हण करंजोळ 70 लोकांनी जाहीर केले. गांवांत तसो बोर्डूय लायलो. फाटल्यो कितल्योश्योच पिळग्यो लोक थंय रावतात. वायल्ड लायफ सँच्युरी मागीर घोशीत जाल्या म्हण लोकांचो आर्ग्युमेंट. सरकारान लोकांक जमनीचो मालकी हक्क दिवचो म्हण मागणी. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चले जाओ. साधो माय हालत करूंक जायना तूं मायेन वरती भगवान आनी खालती सरकार. तूं आज हे फॉरेस्टाचा अधिकार काय ना आसा तो फाटी काडून आज हो गांवाचो सगळो अधिकार सारको हांगा दवरचो आनी हे गांवा सारकें हे करून घेवचें. अरे मराने लाय रे कोणतरी, मराने लाय रे, मराने लाय बेगिना. एकजुटीन घराक सगळे भूमिपुत्र येयले ते तुमकां एक आव्हान करता लोकांक की आमी जे फुडें सरल्या ते आजच्या ह्या बोर्डानच जावचे ना. असले बोर्ड आमकां कितले फावट येवचे पडटले. खुंयचो सरकार आनी कोण कितें आमी हे घेना. जो पर्यंत मालकी मेळना तो पर्यंत आमी बायले भुरग्याक घेवन रस्त्यार उतरतले आनी आमची मालकी हक्क घेतल्या शिवाय आमी केन्नाच वगळी रावचे ना. इतले आमी ह्या गांवांनी हे जे हांगा सगळे भूमिपुत्र येयल्ले आहा तेंच्यानी आमचे कडेन ते प्रॉमिस केल्ले आसा. आमची एकवट केल्लो आसा आनी देवाची सगळी एकवट जावनूच आमी ही मालकी घेतल्यार सोडचे ना. इतलीच आमची सांगचे. लोक पयलीं भियोन दीस काडटाले आनी स्वाभिमानान ते आपूण जियेन आसले. तर जालें कितें पयलीं तेंच्या थंयसर एकल्या मनशाक तेंच्यांनी हाडलो आनी तेका धमकी दिली, मार घालपाची धमकी दिली. तूं झाडां कातरता हें कातरता. तर अशें दिसता की फॉरेस्टाचे शिवाय हांगासर कोणूच ना. फॉरेस्टूच एक सरकाराचो सुद्दां बापूय. मेन म्हटल्यार उद्देश भूमिपुत्र. आमी भूमिपुत्र ही जमीन कोणची आमची, आमच्या जाणट्यांनी कसयली जमीन. आज हो फॉरेस्ट आमकां अनाधुनी करता. ह्या जाणट्यांनी कसयली वाडा वडिलांनी जोडलेली. ह्या देवस्थान जोडला की ना आयज आनी काल न्हू. आयज आनी काल जोडला काय पिढयो जाल्यो आनी काय गेल्यो ते आमकां खबर ना. ही आतां फॉरेस्ट येता आनी आपली जागा म्हणटा. आमी फॉरेस्टाक हांगा घेवचो ना. ही आमची जमीन आमच्यो मालक्यो आमकां जाल्या शिवाय हे मालक्यो आमच्यो करून दिवंक जायो. 70चे कोणचे आहो ते मालक्यो करून दिवंक जाय आमच्यो. पंचायत इन्वॉल्व आसतली किंवा नासतली हे आमी जनता ठरयतली. स्थानिक पंच या एरिया स्थानिक पंच किंवा सरपंच आसा आणि लोकांक खातीर दिल्लो निवडून दिल्लो पंच तेका गांव म्हणटा तेजे मत आसतलें. ह्या बद्दल काय वाद ना. तेन्ना भूमिपुत्रांचो सगळ्यांचो विजय. कित्याक सगळी गाराणें घालून हांगासर ह्या गांवांत जे कितें संकल्प सोडलेले आसात ते सगळे जाल्ले आसात. आनी हांव अशें आमच्या देवी कडेन मागतां सातेरी केळबाय ब्राह्मणी माये कडेन की हे आमचे व्रत आसा तेचो गोड असो शेवट जावचो. अंतीम म्हणजे भूमिपुत्र आमचो मालक जावचो. बायणा दर्यावेळेर शेक घालपाक मुरगांवचो आमदार आनी शार उदरगत मंत्री मिलिंद नायक सकारात्मक आसा. ताचे कडेन खंय सध्या कांय प्रस्ताव आयिल्ले ना, पूण आयले जाल्यार घालूं येता म्हण ताणें उलोवन दाखयलां. ट्युरिस्टांकय खंय खाणा जेवणाची सोय जातली, मात दर्यावेळेर शिस्त आनी नितळसाण सांबाळची पडटली म्हण तो उलयला. शेकाचो जो विशय येयलो जाल्यार बऱ्या पद्दतीन बरें हें करून सिस्टमॅटीक कितें जर करपाचें आसा जाल्यार त्या प्रपोजलाचेर हांव उलोवपाक आनी तेचेर डिस्कस करपाक आनी ताका कितें उपाय काडपाक हांव तयार आसतलो. बिकॉज शेवटी ज्या जाग्याचेर ब्युटिफिकेशन जालें ते लोक येता, त्या लोकांची कितें तरी फॅसिलिटी जावपाक जाल्यार दुकानां शॉपां हें जाय पडोंक शकता. आतां ऑलरेडी बायणा बिचाचेर बारीक प्रमाणान गाडे बिडे खूब चलता. हांव केन्ना येता रावंड मारता आनी तांकां डायरेक्शन दिता म्हाका पयल्या प्रसाद साफ राखताय म्हणटा आनी दवरता ते. जरी तेंची ते बरें हायजिनीक अशें दिसना जरी ज्या पद्दतीन ते करता पूण क्लिनलीनेस दवरता हांवें पळयलां. तांकांय परत केन्ना 8 दिसान 15 दिसान हांव येता आनी म्हाका येताना ऑफिशियल ते सगळे घेवन येवपाची कांय गरज आसना. हांव सिंगल एकटें येता, स्लोली पळयता. ते म्हाका पयल्या उपरांत साब हांवें काय म्हणून त्या पद्दतीन ते क्लीन दवरता. तांकां सांगता की ते क्लीन दवरचें आनी हेच्यान आनी कोणाक धंदो करपाक आनी बरे धंदे करपाक जर प्रोत्साहीत करूंक जाय, सपोर्ट करूंक जाय. सरकार आसतलो आनी आमी तांकां सपोर्ट करूंक शकता. पूण त्या विशयाचेर बायणा भितर शेक हो विशय अजून वयर येवंक ना आनी तें कांय डिसिजन जाता.
घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. साळगावच्या आमदाराचे आणि वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्र्यांचे पेटले. साळगावच्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचो विस्तार करपाचो सरकाराचो हेतू पुराय करूंक दिवचे ना म्हण जयेश नेट धरून आसा. साळगांवाक गार्बेज हब करपाचो मंत्र्याचो यत्न चल्ला म्हण जयेश साळगांवकार फुर्योज. आदल्या मंत्र्यांनी आणि फुडाराक राजकीय कारकीर्द नाशिल्ल्यांनी वोगीच लोकांक खुबळावन घालचे न्हय म्हण मायकलान बेधडक हल्लो चलयला. साळगांवच्या सरपंच आनी आमदारान कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्ताराक विरोध केला. प्लास्टीक वेस्टा खातीर ड्राय भट्टी म्हणून कितें घालपाचें आहा तेका आमी ओपोज करता आनी आमी ते हांगा करूंक दिवचे ना. कित्याक आमची विलेज पयलींच घाण जाल्ली आहा हे गार्बेज प्लांटा खातीर. कित्याक हांगा जे भायरचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे गार्बेज हांगा ट्रीट करूंक हाडटा आनी हो जो प्लांट आहा तो कॅपेसिटी ते हेजी घेवची ना आनी एक्सपान्शन आमी तर करूंक दिवचीच ना. सालिगांव हांवें लास्ट असेंब्लीन एका म्हटलेलें की डोंट मेक सालिगांव हब ऑफ गार्बेज. फर्स्ट इट वॉज प्रॉमिस्ड the people of Saligaon was दोन constituency garbage हांगा ट्रीट जातले म्हणून. कलांगूट constituency mainly because it is a tourism circuit and tourism has to be clean. Tourism circuit has to be clean म्हणून सगळी टुरिजमाची गार्बेज हांगासर ट्रीट जातली म्हणून. एंड एज इट इज थंयचो जो डंपिंग यार्ड जालो वॉज इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन आनी 400 कोटीचो प्लांट बसयतले म्हणटा. हांव म्हणटा 2 कोटी प्रत्येक विलेजीक दिया ओन्ली टू सेट अप अ गार्बेज प्लांट ऑफ देअर ओन अँड सी द डिफरन्स. ट्रक्स जे येतले पळय हे बंद जातले. हे गार्बेज ट्रक्स सामके फुल्ली सामके ओवरलोडेड. काल हांगासर ट्रक्स हाडयले लिचड सगळ्या रस्त्याक लिचड वतात ते थंयसर गार्बेज घेवन प्लांटाचेर येतात. सो हांव म्हणटा ही जी सिनीक विलेज आसा आमची आमी हेरिटेज विलेज वी आर प्रिजर्विंग फॉर प्रॉस्पेरिटी. ग्रीन विलेज आमी हांगासर जेन्ना म्हणटा पळय मेंटेन करपाक जाय. सालिगांवाक म्हाका दिसता गार्बेज हब करपाचो प्रयत्न चालू आसा. वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री म्हणटा फुडाराक कारकीर्द नाशिल्ल्या आदल्या मंत्र्यांचे लोक कशेच आयकपाचे ना. लोकांक प्रकल्पाचे महत्व खबर आसा. मेडिकल वेस्ट सो सगळ्या हॉस्पिटलाचो वेस्ट आहा वेगवेगळो तो सगळो वचून थिंगा ट्रीट जातलो इन्सिनरेटेड जातलो. ताका सारको उज्यान तो घालून ताजो पावडर जातलो. सेंट्रल फॅसिलिटी इन द स्टेट ऑफ गोवा will come and it is to treat the waste of all the Goan people including hotels, restaurants and other commercial establishments. जो तर आमी वेस्ट जनरेट करता जाल्यार आमी वेस्ट ट्रीटूय करपाक जावता. हे कोणें इसोरचें न्हू. आनी आदल्या मंत्र्यांनी स्पेशली जेंकां फ्युचर ना पॉलिटिक्सान ते लोकांक एकठांय जे करूंक सोदता ऑन दीस ग्रावंड प्लीज स्टॉप इट. नोबडी इज रेडी टू लिसन टू यू. आनी एक सांगूंक सोदतात त्याच मंत्र्याक आदल्या मंत्र्याक की आमी हे घालतले गोंयांत आनी गोंयच्या लोकांक हे जाय. प्रुडंटा खातीर साळगांवच्यान श्यामसुंदर फडटे. पर्रा सिटीजन फोरम सरपंच आणि कळंगूटचो आमदार मंत्री मायकल लोबो हांणी अंदू खासा पारंपारीक आकाशकंदील करपाची सर्त दवरल्या. निसर्गीक वस्तू वापरून पारंपारीक पद्दतीन आकाशकंदील करपाची ही सर्त 25 ऑक्टोबराक दवरल्या. गोंयभरच्या सुमार 2000 लोक वांटेकार जातले म्हण आयोजकांक विश्वास आसा. पारंपारीक कला तिगची परंपरा उरची म्हण ही सर्त. त्याच वांगडा पारंपारीक कलांचे सादरीकरण जातले. सो ह्या तरुण पिढीक आमची जी संस्कृती आसा जी आमी घरा कडेन हँडमेड आकाशकंदील करताले जे बडयेचो सांगडो आसलो आनी फोली लायताले ही प्रथा काही वर्सां फाटली कमी जाल्या आनी ही प्रथा परत रुजू जावची ताका एक उर्बा येवची हे मुख्य कारण जावन आसा. पारंपारीक आमचे जे फोक डान्सीस आसा ते आमी हांगा एक मनोरंजनाचो कार्यक्रम आयोजीत करता. ताका लागून हो जो कार्यक्रम आसा हो आख्ख्या गोंयभर हाची स्तुती जाता आनी ही स्तुती गोंया भायर पावची अशें आमचें स्वप्न आसा. पर्रा सिटीजन्स एसोसिएशन हो रिवायव करपाक आमी आनी प्रमोट करपाक हो कल्चर आमचो ही आमी बरी व्हडली स्टेज घालून आमच्या युथाक वी आर गिवींग देम अ स्टेज टू परफॉर्म आनी तेकाय आमी प्रायज आसतलो. सो हे सगळे फुडें व्हरतना आमी गोंयच्या लोकांचो सपोर्ट सोदता की लेट अस नॉट यूज प्लास्टीक एंड थर्मोकॉल while making Akash candles in your house. Let us use natural things because Goa is beautiful green and in natural वस्तू सगळ्यो आमच्या गांवांनीच आसतात त्योच यूज करूया आणि बरे आकाश कंदील करूया
उजवाड जो पोर्रा विलेजीन येतलो त्या दिसा 2000+ आकाश कंदिलाचो हो उजवाड आख्ख्या गोंयान पावतलो याची अपेक्षा दवरता. नासनोडा चर्ची वतीन स्वच्छता अभियान जालो. नासनोडच्या लोकांनी ह्या ड्रायवांत वांटो घेतलो. तशेंच प्लास्टीक बंदीचो संदेश दितना कागदाची पाकिटां तयार केली. FC गोवाक रायट बॅक म्हण जबरदस्त प्रदर्शन केल्लो सॅरिटीन फेर्नांडीस पोरू इंडियन फुटबॉल टीमीत सुवात मेळूंक ना म्हण मातसो बेजार जाला. अंदू ISLांत बरी कामगिरी करतलो आनी इगोर स्टिमाचाच्या पंगडांत सुवात जोडपा खातीर पुराय यत्न करतलो म्हण तो उलयला. दुसरे वटेन मिडफिल्डर लॅनी रॉड्रिक्सान पोरू भशेन अंदूय FC गोवा खातीर बरी कामगिरी करून इंडियन टीमीत कमबॅक करपाचें टार्गेट दवरलां.